Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. गोविंद गौड़ेचा गोविंद गौड़े तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गौड़े तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं 1 2 3 4 गोविंद भाईचा जय जयकार 1 2 3 4 गोविंद भाईचा जय जयकार गोविंद गौड़े तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गौड़ेचा जय हो सर रिगार्डिंग तुमचा प्रचार कशें कितें चालू आसा? आज वेरे वागुर्मे पंचायतीचो ल्हानसो भाग म्हळ्यारूच बोणिया आनी पाली हो भाग आमचो उरिल्लो आशिल्लो आनी आज तो आमी कवर करपाचो ठरलेलो आसा. बरोचसो म्हळ्यार म्हाज्या मतदारसंघांतलो हायस्ट पीक पॉयंट जर खंय जर म्हणत जाल्यार तो बोणिया आनी अशा भागान म्हजे सगळे जे कार्यकर्ते जे आसात त्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाच्या घरान सदिच्छा भेट दिल्ली आसा. हांव तेंचो आशिर्वाद घेवपा खातीर गेल्लो आसात. बरेचशे जाणांची कामां तांच्यांनी म्हाका उरिल्लीं आसात ती सांगिल्लीं आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळ्योच काही गोश्टी पॉझिटिव्हिटी लोकां मुखार मारना, कारण आमची ती जबाबदारी जावन आसा. एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ह्या नात्यान प्रत्येकाक आधार करप, तो विरोधक आसूं तो समर्थक आसूं, आमी माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात आनी ही माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रचार कार्य, सदिच्छा भेट, म्हजे कार्यकर्ते निस्वार्थीपणान आज प्रत्येक घरान वता आसतना तांचे अडथळे समजून घेतात आणि ज्यो काही गोष्टी आमच्या हाताच्या पलीकडेन आसात त्यो पलीकडेन जावपा खातीर तांकां ते पुरवंत जावपा खातीर ताका थोडोसो वेळ लागता. हेवूय आमी थोडेशे जाणांक काही गोश्टी सांगिल्ल्या, कारण हो बोणिया सारकेलो भाग किंवा जो पाली सारकेलो भाग हो बरोचसो डोंगराळ भाग आसा. तातूंतल्यान एक्सेस व्हरपाक थोडोसो मातसो डिफिकल्ट जाता. काही गोश्टी तो एक तांचो एक डिमांड उरिल्लो आसा म्हाका दिसता. आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान बोणियाक आमी ऑलरेडी फुडल्या आठवड्याक आमी फावंडेशन घालपाक थरले आसात. बाकीचो तो दुसरो जो विशय जो आसा तो मातसो थोडोसो ऑब्जेक्शन आसले कारण उरिल्ले आसात. 1-2 विशय तांचे म्हाका आज तांच्यांनी सगळ्यांक सांगिल्ले आसा आनी तेजें भान आनी तेजें माहिती म्हाका ऑलरेडी आसा. पूण ज्या तरेन म्हजो संबंद जे कार्यकर्ते जे आसात, ज्या तरेन आमचे विविध कार्यक्रम जे जातात त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान उफाट असो प्रतिसाद आज ह्या पाली भागान सावय वेरे वागुर्मेच्या भागांतल्यान आज मेळपाक लागिल्ले आसात. कारण आमी फाटल्या गेली 4 वर्सां नुसतीं आश्वासनां दिलीं ना, तर आमी तें काम पूर्ण करून घेवपा खातीर म्हजें कार्यालय, म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे सरपंच, म्हजे पंच सदस्य सातत्यान फॉलोअप करताले आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ह्या प्रयोगचो विकास घडोवन येता. सर हो डोंगराळ भाग वंचीत आशिल्ल्या भागान तुमी कितें डेव्हलपमेंट केल्लो आसा? आज एक म्हाका खूब मनान समाधान दिसता की बोणये सारकेलो जे कोणी स्वप्नान सुद्दां चिंतून आशिल्ले की ह्या जाग्याचेर वाड्याचेर रस्तो जातलो, आज जमेची बाजू जो आसा तांकां आज वोकड दिल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या एक 8 दिसां भितर किंवा एक 10 दिसां भितर आमी ह्या बोणयाच्या रस्त्याचें फावंडेशनूय घालतले, कामूय आमी सुरू करतले. कारण पावसाक लागून थोडेशें काम उरिल्लें आशिल्लें आनी बाकीचे जे एक्सेस जे आसात म्हणजे स्टेप्स जाय किंवा कोणाक बाकीचो एक लायट्स जाय, ह्यो लायट्स बीन आमी परत एकदां मिटींग घेवन आमी त्यो सगळ्यो काही गोश्टी पूर्ण केल्ल्यो आसात. कुळागरी भाग आसा, थोडे समजोवपाचे आसात. आमी हांगसर कितें सांगतले, अशक्य आसा तें आमी आश्वासन दितलें, हातूंतलो भाग ना. जें कितें आमचे कडेन जाता तितलें आमी सांगिल्लें आसात. जे काही आमच्या हातान ना त्यो काही गोश्टी आमी करपाक शकना हेवूय आमी लोकांक सांगिल्लें आसा. सो प्रिय मतदारसंघ तुमी सगळो कवर जालो तुमचो, कारण तुमी डेली फिरता म्हणून म्हणटा. हय, फक्त 1-2 पंचायत आमच्यो उरिल्ले आसात. म्हणजे एक पंचायत फूल आसा, मार्शेल तिवरे वरगांव जी पंचायत जी आसा ती फूल पंचायत उरिल्ली आसात. बेतकेन आमी हितूनच्यान म्हणजे आमच्या 23 तारखेच्यान आमी सुरू करतले. अर्दे आमी ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. परत एकदां 1-2-3 दीस गॅप आशिल्लो, म्हाजो कार्यक्रम आशिल्लो. कार्यामिकाच्या निमित्तान थोडोसो एक 4 दिसांचो गॅप आसल्या कारणान परत आमी एकदां सुरू केल्लें आसा. सो रिस्पॉन्स कसो ओवरऑल हा? लोक कितें सांगता तुमकां जेन्ना ज्या परत तरेन एकदा? म्हजे बरोबर जे कार्यकर्ते आणि कार्यकर्ते तरणाटे कार्यकर्ते भोंवतात, म्हाका बऱ्योचश्यो महिला भगिनी म्हजे कडल्यान म्हाका आमी प्रचाराक येता, आमी तुजे बरोबर येता अशें सातत्यान सांगता. आज एक माशेलाची म्हजी एक भयण, म्हजी एक आवय म्हाका सांगता की आपल्याक तुजे बरोबर भोंवपाक जाय. हांव तांकां सदांच सांगता, कारण आमकांय ह्या महिलांचो अभिमान आसा, मान तांकां सन्मान दिवपाक जाय. एक खरोच काहीसो डोंगराळ भाग आसा, ह्या डोंगराळ भागान हांव महिलांक व्हरपाक शकना. जी म्हजे बरोबर ज्यो थोड्योश्यो भगिनी आयिल्ल्यो आसात त्यो स्वताहून आपल्याक तांकां शक्य आहा म्हणून ते आयिल्ले आसात. पूण डेफिनेटली ज्या वेळाचेर तांचो आस्पाव आमकां करून घेवपाक जाय, त्या दृश्टिकोनान आमी आस्पाव करून घेतले. आनी येणारे काही दीस जे आसात, जसो जसो मोमेंटम वाडटलो तसो तसो आमच्या मतदारां भितर
जो परत एक ना गोविंद गावडेक निवडून दिवपाचो जो हावेस तांच्यानी जो बाळगिल्लो आसा तो निश्चित दिसता मुखार हांव चड उलयना पूण जैत हें आमचेंच जावन आसा गोविंद गावडेचा गोविंद गावडे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गावडे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गावडे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गावडेचा विजय हो गोविंद गावडेचा विजय हो गोविंद गावडे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गावडे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं गोविंद गावडेचा विजय हो विजय हो